बजेट एश्युरन्साची सीएम मीटिंग बजेट इम्प्लिमेंटेशनाची तुमची मीटिंग आशिल्ली आयज. आज बजेट एश्युरन्स आणि बजेट इम्प्लिमेंटेशन ह्या दोन्ही गजालीचेर मिटींग घेतलेले आहा. बजेट एश्युरन्सीस जे आहा पळय न्ही ती इन द नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत रिव्यू आशिल्लो. 54% बजेट जे आसा पळय आमी युटिलायज केला आनी ज्या स्पिडीन आमी आसा त्या प्रमाणे 95% बजेट जो आहा पळय न्ही वो कंप्लीट जातलो टील द 31 मार्च आमी म्हणटा त्या प्रमाणे. सेकंड थिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसता पळय न्ही दे आर शिफ्टिंग ऑलवेज फ्रॉम द दीस इयर टू द नेक्स्ट इयर ऑल्सो. हाफ प्रोजेक्ट जो आसा तो ह्या वर्सात पुराय जाता. सो त्याच धर्तीचेर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन लायन आसा. सेकंड वन इज बजेट एश्युरन्सीस विच एवर इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट. ही बजेट एश्युरन्सीस परत एकदा रिवायज करून सगळी बजेट एश्युरन्सीस फुलफील जावची ताज्या खातीर ती डिपार्टमेंट. सीएम जीएसटीचेर इफेक्ट पडला. आमी पळयता जीएसटी कलेक्शन मातसो ऑफकोर्स म्हणजे ज्या स्पिडीत जीएसटी रेव्हेन्यू कलेक्शन्स वाडपाक जाय आशिल्लें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर तशें तें जावंक ना. इट इज लिटल बीट ताजो थोडोसो इफेक्ट जाला. मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली तातूंतल्यान आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केल्या. भितरले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले. 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाच्या वाटेर आसा ते जातले. उरलेले 6 ब्लॉक आमी फुडल्या म्हयन्यान ऑप्शन करता. रिगार्डींग द डंप पॉलिसीच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी प्रायवेट डंप पॉलिसीज ज्यो आसा पळय हे तांकां 4 जाणांक ऑलरेडी आमी प्रिलिमिनरी लेटर्स दिल्या सो दॅट दे कॅन स्टार्ट दॅर डंप एक्टिविटी. गव्हर्मेंट डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत जे ऑप्शन करपाक जाय आसता तेजी फर्स्ट फेज जाल्या. सेकंड फेजीन म्हणजे ह्या म्हयन्यानूच परत ते ऑप्शन जातले आनी प्रायवेट डंप पॉलिसींतले डंप्सूय बी हे सुरू जातले. बजेट एश्युरन्स ऑफिसरांनी काम केलां सीएम बिकॉज